आयज आमी करपाची आसा कुरकुरीत अशी गोवन स्टायल वेज क्रिस्मी. सगळ्यात पयलीं आमी फ्लावर घेवपाचो, 1 मिनीट उकडून घेवपाचें, बरें उदक वाळून घेवपाचें. तातूंत 5 पाकळ्यो लसूण घेवपाची, 1 कुडको आल्याचो घेवपाचो, बरें दळून घेवपाचें. तशेंच मिरची घेवपाच्यो, बारीक करपाच्यो बऱ्यो, आनी हें सगळें मिश्रण आहा तें भितर घालून कालोवपाचें. आतां आमकां जाय कॉर्नफ्लावर, थोडेशें मीठ आनी इल्ली रेड चिली. हे सगळें मिक्स करून बरें तेलान सोडून दिवपाचें. आनी आमचे पकोडा जे आहा ते कुरकुरीत तयार जाल्ले आसात. आतां इल्ले टोमॅटो सॉस घेवपाचे, तातूंत इल्ले डार्क सोया सॉस घालपाचे आनी हे सगळे आसा पकोडा जे काडलेले आसा ते मिक्स करून बरें घेवपाचे. आनी गोल्डन कलर आनी रेडिश कलर मिश्रण करून जाल्यार आमचे जाल्ले आसा रेडी वेज गोवन क्रिस्मी. घरा कडेन ट्राय करात आनी तुमी आमच्या चॅनलचे नवे आसात जाल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.